रिप्रेझेंट करता ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकिपर्स एसोसिएशन. तेमी आपल्या ट्रेडर आनी फार्मिंगाक सांगिल्लें आनी हे साहेबान आपणाची एज अ महाराष्ट्र ट्रेडर सांगिल्लें. आमची एक विश आहा वो एक आमची एक मोटो आहा की आमी एज अ शॉपकिपर म्हजो बी कितें तर कर्तव्य आहा की तो कितें हाडून दिलें हांव खोपोवपा ना. सद्याक म्हजी पोट भरपा हांव कसलोय माल हाडल्यार विकता आनी कस्टमराक एक कोंबडी जी दोवी पाकाची ती म्हाकाय दोवी पाकाची, पूण एज अ शॉपकिपर हांव ती दोवी कोंबड्या पाका फाटल्यान कसली दुयेंस आसा तें हांव वळखता. पूण एज अ कस्टमर आमचो गोंयचो लोक जावं कोणूय कस्टमर आहा ताका ती दोवी कोंबडी कितें तो आपणाक एक 5 रुपया सस्ती मेळटा म्हूण खूंय येता, ते खूंयच्यान 5 रुपया सस्ती म्हाका हाडून दिता म्हूण हांव विकता. पूण आतां आमी हालीं चयलें की खूंय तरी तेजेर कंट्रोल ना, हो एक ट्रेड अनऑर्गनायज्ड आहा. सो आमी त्या बाबतीन आमी दोनी एसोसिएशनां गोंया एक बरो डिजीज फ्री एक हायजिनीक बर्ड वो हाडपा दिवपा आमी वो आतां आमचो लास्ट 1.5 year आमी प्रयत्न करीत आहा. सो हें खूंय तरी कोणा तरी एक अटकता. कितें अटकता हे आमचे थोडे गोंयचेय बी आहाय तितून तांकांय बी ते खूंय तरी त्रास जाताय आनी तितून भितर हेंकां तेंचो साथ मेळपी भायलेसून आहा. आतां हो ट्रेडर खंयचे जर एक फार्मार माल उबारता त्या फार्माची हिस्ट्री कोणाक खबर ना, तो कसलो बर्ड तो खबर ना, तो हाडटा आपलें पोट भरपा जाय म्हूण ताका कांय आमचे बी कांय विरोध ना. तेमी खंयचो धंदो, पूण तेमी जेन्ना गोंया माल हाडून दिता तो तेमी बी खंयच्यान काळजी घेवपा जावो की आमी गोंयकारांक तो डिजीज फ्री किंवा एक तरी खंय तरी एक बरो हायजिनीक बर्ड दिवपा जावो. कित्याक त्या जायत पॅरामिटर्स आसताय. तो बर्ड सोंपेपणी एक कॉमन मॅनाक तो वळखोंक मेळना. तो कसलो तो एज अ शॉपकिपर हांव कट करता आसतना म्हाका खबर आहा ते कसले दुयेंस कितें आसत ते. थोडेशे जाय जाण हिंगा QR कोडाचेर इशुआचेर बोर्ड मारताय. हो QR कोडाचो कन्सेप्ट कितें म्हणटा तो कांय लोकांक खबर ना आनी कांय हे ज्यो शॉपकिपर आहाय वो किंवा हे ज्यो मोठ प्लेयर्स आहाय हे इंडस्ट्री जे कोण आपूण स्टेक होल्डर्स म्हणटाय तांकांय बी हो QR कोडाचो आजून पासून तांकां आमी एक्सप्लेन केलो, जायत भाशेन एक्सप्लेन केलो, पूण तांकां तो जाण जायन तांकां आपणाक आयकोन घेवपा नाका. कित्याक ते आपणागेले बेनिफिटा लागून. आतां ते म्हणटाय QR कोड म्हणटा मिनींग कितें, जो बर्ड खूंय फार्मार लिफ्ट जातलो तो बॉर्डराचेर खूंय तरी चॅक जातलो वेदर इट इज कन्ज्युमेबल. तितून भितर मेडिसिनल केसो विड्रॉवल पिरियड आहा वो कितें दुयेंस आहा वो कितें आहा तें जरी तर तो खूंय तरी चॅक जालो जाल्यार ती बर्ड गोंया येवपा नाका ही आमी काळजी घेता ही दोनी एसोसिएशनां. ताका लागून आमी हो गव्हर्मेंटा कडेन हो कन्सेप्ट जेन्ना प्रेजेंट केलो आमगे CM सरा हो कन्सेप्ट आमगे लायक जालो देखून तेणें आमकां भरपूर सपोर्ट दिलो आहा. सो आमी बी आमची बी ड्युटी की आमी कोणाकूय तरी आमगे कस्टमराक बरें हें करपाक. अदरवायज तुमी खंयची एसोसिएशन चोयन दिवपाची जी आपली धंदो सपोर्ट करपाक एसोसिएशन जाताय. पूण आमी बी आमगेलो धंदो सपोर्ट करपाकूय एसोसिएशन केलां, पूण सायड बाय सायड आमगे कस्टमर आमी एक बरें चिकन दिवपा जाय म्हूण आमी आमचीच भितर चळवळ केल्या. नाजाल्यार खंयची एसोसिएशनां आपले कस्टमर वो आपणा बेज पेडेर कोरून घेयना वो आपणा ट्रेड हालवेन घेयना. सो आमी वो कस्टमराक बरें चिकन दिवपा जाय म्हूण आमी वो QR कोड सिस्टम हाडून वो इम्प्लिमेंट करपाक आमी गव्हर्मेंटा कडेन हेल्प मागलो आहा. आतां थोड्यांगेले जे कोण आमचे विरोध आहाय ते डायरेक्ट कितें सांगताय, ते सांगताय की हे एसो सिस्टम कितें केलें जाल्यार रेट वाडटली म्हूण. हांव मुगेलो डायरेक्ट प्रश्न आहाय आयज जरी तरी हेमी सगल्यांनी विचार करचो. हांव एज अ प्रेजिडेंट आमी रेट रिलीज कोताय ती आमची आयज शॉपाक 130 रेट, स्पेशली इन द सावथ 130 रेट आहा. आनी हे जे कोण आमचे बरोबर ओपोज करताय ते किंवा तर रॉयल फूड मारियो वालादारीस किंवा पार्सेकर PP पार्सेकर फूड्स म्हूण किंवा एक लॉरेन्स हिंगा कालांगूट आहा तेंगेले चीक ट्रेडर्स वो चीक फूड्स म्हूण. आनी दुसरें म्हणल्यार आमगेलो अंबिका आहा. वो एमी आपणागेली रेट पयलीं सद्या लोकांक दाखोवची. वो लोकांक ही क्लियर कट तेंगेर रेट चोयची आनी आमची रेट चोयची. आनी हे ऑलरेडी सांगताय की एसो कितें जालो जाल्यार रेट वाडटा म्हूण. हे ऑलरेडी रेट वाडून लोकांक खाताय. कितें हांकां 50 रुपीजा मार्जीन जाय. सो आमकां हें सजमना. आमी एक नॉर्मल रेट दिताय आनी लोकांक एक बेनिफिशियल लोकांकूय आमी खूंय डिस्टर्ब करनाय आनी आमचो ट्रेडूय डिस्टर्ब करनाय. ही आमी एक युनिफॉर्म रेट दवरून आनी एक युनिफॉर्म प्रायस दवरून लोकांक आमी बरें. आनी लास्ट टायम हे लोकांनी एक्सपिरियन्स केला आसतलें. लास्ट टायम क्रिसमसा एक सिजना टायमा आमी एक बरी रेट दिल्या लोकांक, बरी रेट दिल्या नाजाल्यार अदरवायज ही सदां हायर सायड आसताली. सो हे खूंय तरी लोकांक हे एक खूंय तरी डिस्टर्ब करपाक आमी डिस्टर्ब करताय म्हूण आमचें एलिगेशन करपाक
हे एक तेंगेलो एक प्रयत्न जालो आहा लोकांनी हेजेर दिशाबिल हें करचें न्हू आनी आमी आमकां लोकांक सपोर्ट करचो आनी लोकांनी बी कोणाकूय आमी हॅन्सफोर्थ मुखार हेज्या पयलीं आमी एक प्रेस दिली तेन्नाय बी आमी डिक्लेअर केल्लें की आमी शॉपाक QR कोड लायतो म्हणून तो QR कोड सो तो शॉपाक हेज मिनींग कितें लोकांक आयज कोणा कडेन एंड्रॉयड वो कसलोय फोन आसता तेमी डायरेक्ट तो QR कोड चॅक करचो आनी ते बर्डाची वो ते शॉपकिपराची वो तो खंयची ट्रेडराची वो येयला वो खंयचो माल येयला हेजी हिस्ट्री लोकांक घेवची हो आमी कन्सेप्ट मुखार हाडिताय हो QR कोड म्हणटा तो कितें एक पॉयझनस वस्त न्हू आनी हॅन्सफोर्थ दीस इज द सिस्टम हो सिस्टम मुखार आमगेले हितून न्हू खंयच्या हितून येवचो आनी येवपाक जाय कित्याक लोकांक कितें खाता ते आपणागेले ईट रायट इंडिया अंडर बरी वस्त खावपाक जाय सो हे मुगे एक डायरेक्ट जरी तर एक हेंकां जे कोण आमकां ओपोज करताय किंवा ते महाराष्ट्रा ट्रेडर जावं किंवा आमगे गोंयचे कोण तेंचे बरोबर शामील जालो तेंकां आमची ओपन चॅलेंज आहा जाल्यार तेमी आमचे प्रेसा मुखार वो कोणाचे मुखार ओपन डिबेटी हेचेर आमी हे ओपन डिबेटी हांव तांकां आयज ओपन चॅलेंज दिता तांकां जाय जाल्यार ही ओपन चॅलेंज तांकां आमचे पयलीं येवन फेस करचें आमी सांगताय आमी कितें करूं सोदताय तें आनी तेमी सांगचें ते कितें करूं सोदताय तें तेजेर लोकांक कोण दी वॉट इज रायट एंड वॉट इज रॉंग. ऑल गोवा पोल्ट्री फार्मर्स अँड ट्रेडर असोसिएशन सेम तेंचे आसा ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स एसोसिएशन सो वी आर कॉलॅबरेटींग वीथ इच अदर आमी तांकां सपोर्ट दिताय ते आमकां सपोर्ट दिताय सो दॅट आमी लोकांक बरें हें दिवपा आमी लोकांक हायजीन शिकोवन आनी खूंय आमचो हे असो हेतू ना की आमी पयशे सुबेज काडून लोकांक कातरपाचें वो लोकांक हें करपाक आमगे हें ना आमी फकत खंय तरी एक लोकांक एक सेफ चिकन दिसून आमगेलो हो एक प्रयत्न आहा. हांव ऑल गोवा पोल्ट्री फार्मर्स अँड ट्रेडर असोसिएशन प्रेसिडेंट जयकृष्ण नायक परत एकदां तुमच्या मुखार आयले आमी जो हो गेले एक म्हयनो जालो पोल्ट्री रिलेटेड जो इशू चलतालो जो चंदगड आनी गोवा हेजे भितर जो इशू चलतालो आनी लास्ट टायम तुमकां खबर आशिल्लें ऑल ऑफ सडन एक संडेक तेडी चंदगडवाल्यांनी स्ट्रायक केलो आनी गोंयान बर्ड्स हाडपाचें बंद केलें तर हें कित्याक लागून घडलेलें तेजे बद्दल थोडक्यात तुमकां परत एकदां म्हायती दिता. एक 4-5 म्हयने पयलीं आमी सरकारा कडेन गेले एक प्रपोजल मांडलें की आमकां जे गोंयांत जे कन्जम्पशन आसा ते ह्यूज प्रमाणे आसा डेली जे कन्जम्पशन आसा ते ऑलमोस्ट 1 लाख बर्ड्स आमी इम्पोर्ट करता फ्रॉम कर्नाटक एंड महाराष्ट्र सो हेजे अगेन्स्ट आमचें प्रोडक्शन तरी गोंयान पळयलें प्रोडक्शन हार्डली एक 2% आसतलें तेवूय बी तुमकां आतां लेस जाला सो आमी खंय तरी हें प्रोडक्शन परत स्टार्ट करपाक गोंयांत आमचो मिटींग जाली आनी ते आमी मुद्दो आमी सरकारा कडेन मारलो आनी आमकां आमचे गोंयचे मुख्यमंत्र्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आमकां सपोर्ट केलो आनी तेणें सांगलें आमकां जे आत्मनिर्भर गोवा जो आतां मोदी सरकाराचो जो हे विशय आसा जो सद्याक ब्रीद वाक्य आसा जे आत्मनिर्भर जाव आनी हे प्रत्येक स्टेटीनी हे तेजेर फॉलो करपा जाय तो एक कॉन्सेप्ट घेवन आमी परत सरकारा कडेन गेल्ले तेन्ना आमकां सरकारान सांगलें हेजे तुमी चला आपूण तुमकां फूल सपोर्ट करतलो आनी तो मुद्दो घेवन आमी तेजी मुवमेंट सुरू केलें तर ते मुवमेंट सुरू करता आसतना आमकां कळ्ळें की जो रेट मॅटर आसा तो सगळ्यांत मोठो विशय आसा तेजे खातीर आमची जी पोल्ट्री फार्मां आसा ती कॉलेप्स जाल्ली आसा गोंयांत आनी आमची तर गोंयांची परत पोल्ट्री फार्मां रिवायव जातलीं आनी तर न्यू जे एंटरप्रेनर आसा जे नवीन भुरगीं आसा जे बरे बरे डिग्री घेवन आयज घरा कडेन बसलेले आसा तांकां गव्हर्मेंट जॉबूय मेळना आनी प्रायवेट जॉब असल्या कारणान तांकां तुमकां खबर आसा जे तांकां तेंचो जो डिग्रीचो जो वॅल्यू मेळपा आयलो तो मेळना आनी आमी खंय हांगसर स्वताचे येवन कसलो बिझनेसूय करपाक फुडें सरना कित्याक तर आमी सगळे बिझनेसान आमकां खंय तरी कोणें हायजॅक केल्ले आसा आनी आमी तो तरी फॉर एग्जाम्पल एग्रिकल्चरानूच घेया तुमी आयकलांय आसतलें फाटल्या तेंपा आमचे 1 वर्स पयलीं लोकांनी भाजी पालो रोवपाची सुरू केली पूण ती भाजी जेन्ना रेडी जाता पूण ताका जो रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काडून जो रेट मेळपाचो तो तांकां मेळना हेजे खातीर रिजन कितें आसा जे सगळे भायल्यान जे येता तेजे कंट्रोल ना जो तांकां भायल्यान जे येता आनी ते आपले जाय तो रेट घालता जे मार्केट आसता ते मार्केट सगळ्यां खातीर ओपन आसा हेजे खातीर आमी कांयच हें करिना पूण सेम मुद्दो घेवन आमी गव्हर्मेंटा कडेन गेले की आमी हो पोल्ट्री रिलेटेड जें आसा तें आमी खंय तरी गोंयान प्रोडक्शन काडपाक सोदतात आनी तेजे खातीर रेट जो आसा तो आमकां आमच्या हातान घेवपा दिवपाचो आनी तशें आमी मांडले कारणान गव्हर्मेंटान तें सजमोन घेतलें आनी तेणें आमकां प्रॉमीस केलें की तुमी फुडें सराक आमच्या गोंयान तरी प्रोडक्शन जाता गोंयच्या लोकांक तरी बरें चिकन खावपाक मेळटलें आनी गोंयान तरी रेवेन्यू जनरेट जाता जाल्यार ऑफकोर्स आपूण तुमकां फूल सपोर्ट करता.
त्याच्या नंतर आमी जे भायले जे ट्रेडर येताले जे आमचे ऑलरेडी रजिस्टर आहा तांकां आमी मिटींग घेतली आनी तांकां सांगलें बाबा आमचो असो असो मुद्दो आसा जे आमी भायल्यान इम्पोर्ट करता आनी इतले वर्सां तुमी बिझनेस केलो ताका आमी कांयच डिनाय करिना, तुमी आमकां भरपूर सपोर्ट केलो, पण आमी तुमकां हांगसर डायरेक्ट भायरूय काडून उडयना, पण आमकां खंय तरी प्रोडक्शन करपाक तुमचो सपोर्ट जाय. त्या खातीर आमी गोंयान रेट काडुया आनी तुमी जे चिकन लायव्ह चिकन जे हाडटा ते खंय तरी असोसिएशनाचे अंडर हाडा जेणे करून रेट एक सगळो मेनटेन करपाक मेळटलो. सो ते आमी जेन्ना मुवमेंट सुरू केलो आनी थोड्यांक तें पटलें आनी ते आमचे मेंबरूय आशिल्ले. पूण ऑल ऑफ सडन कितें जालें, जे ट्रेडर गोंयान येताले हेंचे खंय तरी जे दलाल आसा, जे ब्रोकर आसा तेंच्या अंडर काम चालू आशिल्लें आनी ते ब्रोकर आहा पळय न्ही ते हेजो सामको बेनिफीट घेताले. त्या ब्रोकरांचो रोल कितें आसा, फॉर एग्जांपल एक कंपनी कडेन बर्ड्स रेडी जाले, आयज आमकां गोंयान एक चंदगडच्यान एक 20,000 बर्ड्स येतात, जाल्यार ते 20,000 एक तो ब्रोकर तयार जाता आनी तो डायरेक्ट आपूण आपले अंडर बुकींग करता. -15 जो रेट एक SMS वॉटेवर कितें जाता तेजे एक मायनस घेता आनी तो डायरेक्ट आपले रेट ते कंपनी कडेन तो स्लॉट बूक करता. तो स्लॉट बूक केले कारण बाकीचे ट्रेडर आहा पळय ते डायरेक्ट कंपनी कडेन जावं खंयचे लोकल फार्मरा कडेन ते घेवपाक शकना कित्याक ऑलरेडी बुकींग जाल्लें आहा. अशें करून ते आपले तेणी तो वर्चस्व दवरलें तेजें आनी खंय तरी स्ट्रिक्ट म्हणजे तेणी असो कंट्रोल दवरला की आमचे शिवार आनी कोणाक हांगसर एंट्री ना. सो हो खंय तरी कॉन्सेप्ट बंद जावपा खातीर आमी जो मुवमेंट केल्लो आनी आमी जे ट्रेडरांक सांगलें बाबा तुमी आमकां हाडून दिया आनी जो फार्मर आसा जशे गोंयान फार्मां बंद जाल्यात तशी भायरूय फार्मां बंद जाले आनी ते खातीर हे बाकीचे जे मोठे मोठे हांणी रूल केले तेंचे ते फार्मरूय थंय आतां समाप्ती जावपाचे आयल्या. आनी आयज तुमी पळयता आयज आमी हांगा दोडा मार्गाची बाउंड्री गोवा आनी दोडा मार्ग बाउंड्रीचेर आमी ही मिटींग आयज अरेंज केल्या आनी हे मिटिंगेचो जो पळय डिमांड आशिल्लो तो चंदगडवाल्यांनी चंदगडचे तेंचे पोल्ट्रीचे अध्यक्ष आसा तुकाराम धुरी हेवूय हांगा आयिल्ले आसा आनी तेंचो डिमांड आशिल्लो तेणी गोंयांत येवन आमच्या सरकारा कडेन अपील केल्लें डिमांड केल्लो की आमची आनी तुमी सरकारान मध्यस्थी घेवन हेजी एक तोडगो काडचो. ते प्रमाणे लास्ट 15 दीस पयलीं एक मिटींग जाल्ली परत आयज दवरलेली आनी आज ते आयिल्ले आसा. सो तेजे बद्दल आमी आतां मिटींग जाली आनी आमचे सगळे डिमांड आशिल्ले आनी एक खंय तरी कॉम्प्रमायज जाल्या आनी बरे भाशेन तेजी आतां फुडें करुया तांकां आमी सांगलां. नमस्कार, मी सचिन शेळके, सिंधुदुर्ग जिल्हा पोल्ट्री फार्मर संघटनेचा अध्यक्ष. हा सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे. त्याशिवाय ट्रेडर्स किंवा इतर ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी असूच शकत नाही. जेव्हा आम्ही 40 दिवस पोल्ट्री फार्ममध्ये काम करणार आणि आम्हाला प्रोडक्शन कॉस्ट जेव्हा 90 रुपये असेल आणि तीच समजा आम्हाला ट्रेडर्सने 70 रुपये दिली तर या फार्मरने करायचं काय, हा आमच्यासमोर मोठा प्रश्न असतो. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बाकी सगळ्या गोष्टींचे आपण रेट फिक्स करतो, परंतु हा ब्रॉयलर जो विषय आहे ह्या ब्रॉयलर विषयाचा रेट कधीही फिक्स होत नाही. बघा, हा रेट नेहमी कायम डाऊन असतो. आज ही गोवा पोल्ट्री फार्मर ट्रेडर असोसिएशनचे रेट संदर्भात चर्चा करतायत. हा संपूर्णपणे फार्मरच्या हिताचा निर्णय आहे. तुम्हाला समजा 90 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट आलं आणि समजा त्यांनी 100 रुपये दिला तर याच्यामध्ये फार्मरचं हित आहे. हे सर्व फार्मरांना अजून कळत नाही. ट्रेडर्स जे आहेत हे ट्रेडर्स काय करतात, आपला फायदा कुठेतरी करण्याचा प्रयत्न करतात, पण ह्याच्यात मरतो कुठेतरी फार्मरला 4 पैसे कधीही मिळत नाहीत. जेव्हा खरा रेट असतो 130-140 रुपये तेव्हा बॅचेस कॉस्टिंगमध्ये असतात 90 रुपयाच्या बाहेर आणि तेव्हा कंपनीचं कॉस्टिंग असतं 65 रुपये. कंपनी आपला फायदा काढून घेते परंतु फार्मरला मायनसमध्ये बॅचेस काढून त्यांना अक्षरशः विकायला लावते. याच्यामध्ये सिंधुदुर्गामध्ये सध्या कार्यरत असलेली रॉयल फूड मारिओ साहेबांची जी कंपनी आहे या कंपनीनं जो अक्षरशः फार्मरांना लुटलेला आहे. गेली 6-6 महिने या लोकांचं पेमेंट दिलेलं नाही आणि जवळपास आता वर्ष होत आले की संपूर्णपणे इंटिग्रेशन बंद आहे. मग या फार्मर लोकांनी करायचं काय? मग त्याच्यासाठी एक उत्तम पर्याय म्हणजे इंटिग्रेशन ही कन्सेप्ट बंद करून फार्मर जसं आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणत आहेत की मेक इन इंडिया, तुम्ही स्वतः आत्मनिर्भर बना, या उद्देशानं हे जे असोसिएशन आहे ते फार्मर लोकांना सपोर्ट करतं आहे. ही एक चांगली बाब आहे. उद्या फार्मरने स्वतः समजा इंटिग्रेशन केलं तर वर्षाला आपण जे 6-6, 7-7 बॅचेस कंपनीच्या काढतो आहे त्या न काढता वर्षाला 2 ते 3 बॅचेस आरामात काढून आपण वर्षाचा आपला इन्कम मिळवू शकतो. हे फार्मर लोकांना अजून कुठेतरी कळत नाही. आपण सर्वजण इंटिग्रेशनमध्ये अडकलेलो आहे. या इंटिग्रेशनमधून बाहेर पडण्यासाठी गोवा पोल्ट्री फार्मर ट्रेडर्स असोसिएशन आपल्याला हातभार लावतं आहे. आपण त्यांचा सपोर्ट घेऊया आणि इथून आपली प्रगती करूया. आज बघा की ट्रेडर्स असतील किंवा इतर जे घटक आहे या क्षेत्रामधला तो आज कुठेच्या कुठे गेलेला आहे, परंतु पोल्ट्री फार्मर जो आहे हा पोल्ट्री फार्मर साहेब जिथं आहे तिथंच आहे. त्याच्या शेळी ज्या आहेत त्या आज पूर्णपणे मुडकळीस आलेल्या आहेत. का? कारण हा जो मार्केट रेट इश्यू आहे हा मार्केट रेट इश्यू सगळ्यात महत्त्वाचा या ठिकाणी कारण ठरतो आहे.
जेव्हा आपण 100 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट काढतो आहे त्या मालाचं, तेव्हा आपल्याला मिळतं 70 रुपये. मग 30 रुपये मायनस करून शिवाय परत ट्रेडर्स आहेत मायनस करून उचलणारे, मग याच्यात फार्मरला काही मिळत नाही. म्हणून आज या असोसिएशनने जी पावलं उचललेली आहेत त्याला आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा पोल्ट्री फार्मर संघटनेचा माझा पूर्णपणे त्यांना पाठिंबा आहे. आम्ही सगळी जिल्ह्यातील पोल्ट्री फार्मर यांच्या बाजूने आहोत. जो काही चांगला निर्णय घेत आहेत हा फार्मरांच्या हिताचा आहे, हे सर्व फार्मरांना आज या ठिकाणी कळलेलं आहे.